नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेता आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती काय धोंड पुलीस जिल्लो प्रशासन धरून सगळ्यात जापसालदार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सादर केलो फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्ट। काले पंचायतीच्या सानिमळ वाठारांतल्या चिरे खणीत बेकायदेशीर रितीन केमिकल वेस्ट डंप करून उजो घालपाच्या प्रकरणात कुडचडे पुलिशेन केली दोगांक अटक। 3 दिसां पयलीं लागिल्लो उजो आतां नियंत्रणात। म्हापसा सत्ताधार कॉम्प्लेक्साच्या एका फ्लॅटाक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो। सुमार 1 लाखाचे लुकसाण। उजो पालोवपी दळाक उजो नियंत्रणात हाडपाक यश। गोंयांत अणु उर्जा प्रकल्प केन्नाच हाडचे नात। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान केले स्पष्ट। मुद्दे नाशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी फक्त करतात फटीचो प्रचार आणि लोकांची दिशाभूल। मुख्यमंत्र्यांनी केले आरोप। न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून घेतलो सोपूत। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिलो सोपूत। प्रधानमंत्री आणि हेर ज्येष्ठ मंत्र्यांची उपस्थिती। आणि गोंयांत चल्ला सोरो घोटाळो। चॅकपोस्टार एका ट्रका फाटल्यान मेच्चे पडटात 25,000 रुपया। अबकारी खाते वाहतूक आणि पुलिशेक वतात पयशे आपाचो आरोप। आता खबर विस्तारान। शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती काय धोंड पुलीस जिल्लो प्रशासन धरून सगळेच जापसालदार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। संदीप जॅकिसान सादर केल्लो फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यान मंगळारा सादर केला। पळयात पुऱ्या बातमी। शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती काय धोंड पुलीस जिल्लो प्रशासन धरून सगळेच जापसालदार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। संदीप जॅकिसाच्या नेतृत्वाखाला नेमिल्ल्या फॅक्ट फायंडिंग समितीन तयार केल्लो रिपोर्ट मंगळारा मुख्यमंत्र्यान सादर केलो। शिरगांव जात्रे वेळार चेंगराचेंगरीत जावन 6 जाणांक मरण आयिल्ले जाल्यार कितल्याशाच जाणांक दुखापत जाल्ली। धोंड न्हांवन होमखंडा कडेन वतात त्याच वेळार चेंगराचेंगरी जाल्ली। महत्वाची गजाल म्हळ्यार कांय धोंडांनी संयम पाळूंक ना। धोंड आनी देवीचे पावित्र्य जपपाकूच जाय पूण धोंडांनी संयम लेगीत पाळपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। जांकां मरण आयले तांच्या फॅमिलींक 10 लाख रुपया दितले। तशेंच गंभीर दुखापत जाल्ल्या दरेकाक 1-1 लाख रुपया दितले। कांय दिसां भितर तांकां हे पयशे मेळटले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। इमिडिएट कॉज तुम्ही पळयल्या उपरांत जर पळयत जाल्यार तो एक म्हणजे ओव्हर क्राउड नॅरो बारीक आशिल्लो आनी स्मूथ पाथवे ओके हेका लागून तो चड क्राउड दिसत जालो किंवा चड मोठ्या प्रमाणांत गर्दी जाली म्हणून जालो तो। आमी पळयताले लॅक ऑफ इफेक्टिव्ह क्राउड कंट्रोल आनी जो युनिडायरेक्शनल मुवमेंट आशिल्लो तो थंयसर एक प्लॅनिंग वेवस्थीत दिसूंक ना। स्पेशली रोड सायडींतली स्टॉल्स कॉम्पॅक्ट आशिल्ली तितून करून रोडाची वीथ आनीक कमी जाली म्हणजे रोड आनी हे जावपाक शकतालो तो तेंचो रस्तो जो तो कमी जालो। आनी तशें पळोवंक जाल्यार काही धरणांनी तेंचो बिहेवियर जो आहा पळय संयम पाळपूय हे गरजेचें आसा। मुद्दामून काही धरणांनी म्हणटात वीथ रिस्पेक्ट फॉर द होमी सगळ्या धोंड आनी देवी देवतांचो ही स्टॅम्पेज जी जाली ताका मुळात ताजी फॅक्ट फायंडिंग कमिटी एक टेम्पल कमिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट पोलीस विलेज पंचायत आनी क्राउड बिहेवियर अशा 5 हातूंतल्यान डिवायड केल्ले आसा। आनी ही कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आसा। जेन्ना म्हटल्यार तेन्ना टेम्पल कमिटी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना टेम्पल कमिटीनूय ज्यो ऍडमिनिस्ट्रेशनाक कॉपरेट करपाची गरज आशिल्ली। आमी देवी देवतांचें पावित्र्य धोंडांचें पावित्र्य हे जरी म्हटलें आसा नंतर लोकांचे जीव तितकोच म्हत्वाचो आसा पण तेंच्यांनी बी आमच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनाक सांगिल्ल्यो गजाली सगळ्यो टायम टू टायम फॉलोय करपाक जाय आशिल्ले। जितकें कॉपरेशन जाय आशिल्लें तितकें कॉपरेशन तांच्या कडल्यानूय मेळनाशिल्लें किंवा ते स्वताय बी क्राउड कंट्रोल करपा खातीर खंयसरूच तांच्यांनी फुडाकार घेवंक नाशिल्लो।
ज्या वेळाचेर तांकां सजेशन वेगवेगळी दिली जे बाबा बॅरिकेड्स घालिया किंवा बाकीचे कितें हे तेंच्यांनी थंयसर आयकूंक ना. दुसरी गजाल डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन हांच्यो कंटिन्युअसली मिटींग ह्यो जाल्यो पण ज्या पद्दतीचे एन्फोर्समेंट सेफ्टी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय तितक्या पद्दतीच्यो कदाचित तेंच्यांनी थोडोसो थंयसली इतकी वर्सां जात्रा चलता आनी थंयसल्यो देवी आनी तेंचे पावित्र्य हे लक्षात घेवन तेंच्यांनी तितक्या मोठ्या पद्दतीचे एन्फोर्समेंट जे आसा पळय ही थोडीशी तेंच्यांनी तांची थोडी हलगर्जीपणा आसा. आम्ही जे म्हणटा की तांच्यांनी भारतीय न्याय संहिता 2023 हाज्या अंडर लिगल हे म्हणजे तेंच्यांनी वचूंक जाय आशिल्लें बट रिलिजियस सेन्सिटी लक्षात घेवन तांच्यांनी ते करूंक ना. डिस्ट्रिक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशनूय ह्या हाज्या खातीर जबाबदार आसा. डिस्ट्रिक्ट पुलीस तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचो पुलीस फोर्स ते डिप्लॉय करपाक जाय तो खरें म्हणजे फाटले फावटीच्या पेक्षा चड केलो बट स्ट्रॅटेजीक डिप्लॉयमेंट ज्या ज्या जाग्याचेर जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना. तांच्या कडल्यान व्हेरी पुअर कॉर्डिनेशन आमकां दिसून आयलें कारण तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचे वॉच टॉवर किंवा ड्रोन्स ज्या ज्या जाग्यार घालपाक जाय आशिल्ले आनी कोऑर्डिनेट करपाक जाय आशिल्ली गर्दी ज्या जाग्यार आसा ती गर्दी कंट्रोल करपा खातीर ते कमी पडलेले आसा. विलेज पंचायतीन खरें म्हणजे एनओसी स्टॉलार इश्यू करता आसतना तेंच्यांनी लायटीक आनी हेका स्टॉल एलोकेशन्स हे कमिटी करता पण तेजे एनओसी दिवपाचें काम लायटी खातीर ही पंचायत दिता. तेंच्यांनी सरसकट खंयसरूच तेंच्यांनी मात्तूय घेवनूय प्रॅक्टिकली पळोवंक ना. एनओसी डायरेक्टली दिवंक सोदता. कित्याक लागून जाली चेंगराचेंगरी, हिस्पा भायर जाल्ली गर्दी, देंवती आनी अरुंद आशिल्लो रस्तो, गर्दी हाताळपाक प्रशासन कमी पडले, गर्देंतल्यान भायर सरतले जाल्यार वाटो नाशिल्ल्यो, तेकोन दुकानां घातिल्लीं, देवस्थान समितीन प्रशासनाक फावो ते सहकार्य करूंक ना, गर्देर नियंत्रण हाडपाक देवस्थान समितीन फुडाकार घेवंक ना, बॅरिकेड्स घालप आनी हेर गजाली देवस्थान समितीन आयकूंक ना, जिल्लो प्रशासनान सुरक्षा विशयक उपाय येवजण आखूंक ना, ज्या जाग्यांचेर पुलीस दवरपाक जाय आशिल्ले थंय दवरूंक ना, पुलिसां कडल्यान सामकें दुर्लक्ष जाल्ल्याचे दिसून आयले, वॉच टावर आनी ड्रोन सर्विलान्स सामकें जावंक ना, समन्वय साधपाक पुलीस अपयशी, सगळ्या स्टॉलांक पंचायतीन सरसकट लायट जोडणी दिली. ह्यान फुडें कितें करतले? गर्दी नियंत्रण आराखडो तयार करतले, आपत्कालीन व्यवस्थापन जाग्यार घालतले, चड गर्दी जाता त्या जात्रांची वळेरी तयार करतले, जात्रे पयलीं मॉक ड्रील करतले, जात्रेक नोडल अधिकारी नेमतले, शिरगांवा रस्ते, लोकांची गर्दी, मेडिकल आनी आपत्कालीन आराखडो तयार करतले. धोंडां खातीर वेगळो रस्तो आसतलो, बाकीच्या लोकांक ह्या रस्त्याचेर बंदी आसतली, फुडले जात्रे पयलीं स्लोप कातरून रस्ते रुंद करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांगेर काले पंचायतीच्या चांदीमळ वाठारात आशिल्ल्या चिरे खणीत बेकायदेशीर रितीन केमिकल वेस्ट डंप करून उजो घालपाच्या प्रकरणात कुडचडे पुलिशेन दोगांक अटक केल्या. मिराबाग रावपी सुदेश नायक आनी नाविलेचो कंत्राटदार दिनकर पटेल ह्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. केमिकल वेस्ट डंप करून उजो घालप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. मजगतीं 3 दिसां पयलीं लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयला. सांग्यार काले पंचायतीच्या चांदीमळ वाठारांत आशिल्ल्या चिरेखणीत केमिकल वेस्ट आनी बॅरलांच्या राशीक उजो लागिल्लो. 3 दिसां उपरांत उजो नियंत्रणात हाडपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयला. मात पावस सुरू जालो काय ह्या कोयराचें उदक ह्या वाठारांतल्या बांय तशेंच न्हंयांनी वचपाक शकता. हाका लागून चिरेखणींतल्या कोयराचो बंदोबस्त करचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. ऑलमोस्ट आज 4थो दीस जालो. काल सांगल्या प्रमाणे 20% उरलेलें जे कवरअप जावपा आसलें उदक पेटलें जेसीबीन तें 20% कवरअप करून फूल फिलअप करून घेतला. तशें तुमी पळयता हांगा सेम आतां फिलअप केलें सगळें जालें. फाटल्यान पयल्यार गोरो येवन आजुनूय प्लास्टीक खाता. तुमी पळोवपाक शकता गोरो आजुनूय प्लास्टीक खाता. हेजेर कितें हेजेर आतां आमकां विचारपाक हें फिलअप केलें जालें. आतां हेजे मुखार कितें करतलें? उदक तेमी पालोवपाक काम केलें जालें. हें आतां काडून व्हरता कोण? हें आतां काडून व्हरतलो आनी आतां आमकां वास येता तेजो उपाय कोण करतलो? आतां हें काडून व्हेलें बरें पॅक केलें काबार जालें. वास आसा ते वासा बद्दल आतां कोण चिंततलो? पावसाचें उदक व्हांवून ह्या कडच्यान भायर वयतलें तें तेजी कितें? उदका पासून पॉल्युशन जाता तेजेर रिस्पॉन्सिबल कोण? हें आतां उदक भरलेलें व्हांवून सकयल वयतलो तें सकयल वचून सगळ्या पसरतलें.
तेजे आतां हेजे आन्सर कोण दिता आमकां तें कांय नाका जे आतां पोल्युशन जाल्यार कोणाचो डंप बाबो तितलो कोणो तो वेस्ट आसा तो तुमी व्हरून आनी खंय उडोवपाचो. मजगतीं चिरेखणीत बेकायदेशीर रितीन केमिकल वेस्ट डंप करून उजो घालपाच्या प्रकरणात कुडचडे पुलिशेन मिराबाग रावपी सुदेश नायक आनी नावेलीचो कंत्राटदार दिनकर पटेली ह्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. केमिकल वेस्ट डंप करून उजो घालप्याचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. फाटल्या 4-5 दिसां पासून जो गोश्टीमळ काल्या जो मोठ्या प्रमाणात केमिकल वेस्टाचे चिऱ्याखाणी जी अबंडन आसा ते चिऱ्याखाणी उजो लागलेलो मोठो इश्यू निर्माण जाल्लो. थंयचे लोकां खातीर आनी गांवाची सगळी हवा तशीच लोकॅलिटी दुशीत जाली. लोकांक थंयच्यान शिफ्ट केल्ले आनी हेजी खंय तरी कडक कारवाई करपाची जे डेप्युटी कलेक्टर सांगे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार तशेंच बाकीची जी जबाबदार हेणी फुडाकार घेवन काल खंय तरी जे 2 जाण गुन्हेगार आसा तांकां एक सुदेश नायक आनी दुसरो दिनकर पतेली उर्फ गणेश हांकां अरेस्ट केल्ले आसा. फाटले 4 दिसांक हो उजो पालोवपाचें कार्य जो कुडचरेम फायर स्टेशन तशेंच PWD डिपार्टमेंट जे सावड्डें एरियाची PWD डिपार्टमेंट तशेंच वेगवेगळी डिपार्टमेंट जशीच फॉरेन्सीक टीम येवन तेजे सॅम्पल घेवन गेले. बाकीची ॲम्ब्युलन्स सुद्दां थंय स्टँड बाय आशिल्ली कित्याक खंय तरी जे थंय पालोवपाचो प्रयत्न करतालो तांकां खंय तरी हे दूशीत हवेक फेस करपा पडटालें आनी काल खंय तरी ती जो उजो आशिल्लो केमिकल तो उदक आनी माती घालून पुरोवन जाल्लो आसा आनी लोकांक सरावंडींग एरिया तशेंच सरावंडींग लोकांक हेज्यान मोकळो श्वास घेवपाचो मोकळो श्वास घेवपाक मेळ्ळो आसा. सुदेश नायक आनी दिनकर पतेली हांकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी आज तांकां सांगे कोर्टांत प्रोड्यूस करतले. हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. म्हापसा सत्ताधार कॉम्प्लेक्सच्या एका फ्लॅटाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. सुमार 1 लाखाचे लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. ही घडणूक मंगळारा रातच्या 8 वरांचेर घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. गोंयांत न्यूक्लियर वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करपाच्या केंद्रीय उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टराच्या प्रस्तावाक विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी खर विरोध केला. सरकारान कसलेय प्रकल्प हाडच्या पयलीं विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डचो विशय उखलिलो. जाल्यार खट्टराच्या स्टेटमेंटाक विरोध करीत गोंयांत सौर उर्जेचेर भर दिवचो अशें आपाचो अमित पालेकार म्हणटा. आयकात. म्हाका दिसता युनियन मिनिस्टरान काडली जीब लायली ताळ्याक अशें खूब मंत्र्यांची जी प्रथा आसा ती फॉलो केल्या. कसलोच विचार हाजेर करूंक ना आनी कोणा बरोबर डिस्कशन करूंक ना. हांवें आयकलां ते भशेन जेन्ना हें सांगलें जेन्ना बाब खट्टर उलयलो तेन्ना ताणें म्हणलें की गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी आपूण कांय प्रोड्यूस करीत ना. म्हणटकच तुमी कितें करूंक शकता? थर्मल करूंक शकता. सो थर्मल ना म्हूण सांगलें ताणें. थर्मल ना मागीर न्युक्लियर म्हूण सांगलें. सो अशी इजी अशें कॅवेलियर मेथड म्हणून जो आहा पळय कॅवेलियर स्टायल तुजी अशें ओगीच विचार करनासतना उलोवप तसलो म्हाका दिसता हो विशय जाल्लो आहा. हाजेर विचार कित्याक जावंक जाय? एक म्हणल्यार सरकारान हाजेर डिपली विचार करूंक जाय. फक्त राज्यांक सांगलें की आयदर तुमी थर्मल ओ तुमी न्युक्लियर पावर करची. हाजे खातीर मंत्री हांगा आयलो आनी उलयलो अशें जायना. गोंय म्हणटा तें एक टुरिजम हब आसा आनी टुरिजम हबान ताजेर खूब म्हळ्यार इम्प्लिकेशन्स आहा. एक म्हळ्यार कितें की न्युक्लियर पावर जर तूं प्रोड्यूस करतलो जाल्यार इट बिकम्स हाय रिस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर
आनी जंय हाय रिस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंय डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम फूल प्रूफ आसपाक जाय. गोंयांत डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट फेल जाल्लो आहा. हें खंय दाखोवन दिलां, जुवारीन टँकिंगान अंडरग्रावंड ऑयल लीक जाली, मागीर बर्जर पेंट फॅक्टरीचो उजो पेटलो. अशें खूब कडेन आमी इन द रिसंट पास्ट वी हॅव सीन एम्युनिशन ते बेतलान तुमचे ठो जाली. हें सगळें पळयल्यार आमी कितें दिसता की आमचो डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम गोंयांत फेल जाल्लो आहा. अशा हातूंत ऑन सायट एंड ऑफ सायट डिझास्टर मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल्स जे आसपाक जाय ते गोंयांत ना. आनी ताजे खातीर न्युक्लियर पावर करपाक, न्युक्लियर पावराचो इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाक आमी केपेबल नात. हें क्लियर आसा. हांची परिस्थिती अशी जाल्या मरे उखलता जीब आनी तळ्याक लायता. गोंयांत येता कितें अनावन्समेंट करूंक जाय म्हणून करता, इलेक्शन लागीं पावलें की अशा परिस्थिती निर्माण जाता. गोंय आमचें इल्लेशें, गोंयाक लागून आज कायगांव न्युक्लियर पावर प्लांट आसा. थंयच्यान जो पावर जनरेट जाता तो गोंयाक कित्याक येना? नॅशनल ग्रिडांतल्यान आज आमकां पावर येता. तामनार प्रोजेक्ट ताणें आमचेर लादलो. तामनार प्रोजेक्ट करता आसतना तांणी फूल जे वेस्टर्न घाट आसा, जे आमचे सेन्सिटीव इको सेन्सिटीव एरियाज आसा, सँक्च्युरीज आसा, तातल्यान मदल्यान झाडां कापून नेचर डिस्ट्रॉय करून तांणी तामनार प्रोजेक्ट आज आमचेर लादला. तर भारत सरकार आनी गोंय सरकारूय म्हणटा की सोलर पावर यूज करचो, सोलर पावर प्लांट घालचे. आमी सबसिडी दिता, सबसिडीच्या नांवार कोणाक कितें मेळ्ळा तें म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना सरकारच म्हणटा की सोलर पावर यूज करचो, इकॉनॉमिकल आय मीन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल आमी लायटीचो वापर करचो, तेन्ना अशा सारके जे पावर प्लांट वीच कॅन डिस्ट्रॉय एंटायर गोंय इफ समथींग गोज रॉंग, अशें कित्याक गोंयांक हाची गरज आसा? हो मोठो प्रश्न आसा. सो करपाक जाय म्हणून कितें करचें न्ही. गोंय राज्य ल्हान आशिल्ल्यान हांगा आमी केन्नाच अणु उर्जा प्रकल्प हाडचे नात. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां कडेन विशय नाशिल्ल्यान ते फक्त फटीचो प्रचार आनी लोकांची दिशाभूल करपाक सोदतात असो आरोप करीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टीकरण दिलें. मनोहरलाल खट्टरजी येऊन गेले. ही इज अ पॉवर मिनिस्टर. आणि पॉवर मिनिस्टरचो रिव्ह्यू घेता असताना म्हणजे पुराय तेंच्यांनी राज्यात पॉवर कशी जनरेट जाता. आमी खरें म्हणजे पॉवर डिपेंडंट स्टेट. आमी पुराय पॉवर आमकां जाय ती म्हणजे साऊथ वेस्टर्न ग्रीड आणि महाराष्ट्र ग्रीड या दोन्ही ग्रिडा वयल्यान घेता. फक्त 90 किलोवॅट ही जी आसा पळय तिकीच आमी आतां सोलार पावराचेर तयार करपाक लागलेले आसा. ताच्यान विचारलें की वेगवेगळ्यो अल्टरनेटिव्स खंयच्यो. तुम्ही सोलार पावर कितली करता, विंड पावर कितली करता, तुम्ही हायड्रो पावर कितली करता. पण योगायोगान आमच्याकडे हायड्रो पावरय जावपाक शकना. आमच्याकडे विंड पावरची टेक्नॉलॉजी जी आसा म्हणजे ज्या पद्दतीचे आमी समुद्र तटाचेर असल्या कारणान आमच्याकडे विंड पावर जावपाकूय बरीचशी कठीण आसा. आणि न्युक्लियर पावर तर आमी हाडचेच ना, पण त्याच्या तोंडात आमी कदापि हाडचे ना. पण त्यांच्यानी म्हटलं की तुम्ही अल्टरनेटिव्हचो विचार करपाचो अशें फक्त म्हटलां. आपल्या प्रेसांतल्यान तेंच्यांनी सांगला की गोंय सरकारान ज्यो अल्टरनेटिव्ह पावर्स ज्यो आसा तितून मागीर न्युक्लियर पावर येता आसतली तिचो विचार करपाक जाय हें म्हटलां. पण हे सांगपाक लागले की गोंय सरकार न्युक्लियर पावर हाडटा म्हणून. अरे विचार तरी करपाक जाय. येदेशे गोंय आमी न्युक्लियर पावर कित्याक हाडटले आनी कितें गरज आसा आमकां. विशय कांयच मेळना जाल्यार काय खंय तरी ठोव करप आनी लोकांची दिशाभूल करप हें काम फक्त काँग्रेसवाल्या कडेन आहा. आपल्या कार्यकाळात तर तेंच्यांनी कांयच केलें ना. अरे आमकां गोंयची चिंता आसा, आमकां एनवायरमेंटाची चिंता आसा, गोंयच्या लोकांची चिंता आसा. कदापि आमी हांगासर न्युक्लियर पावरचो प्रोजेक्ट हो गोंयांत कदापि येवचो ना या 100% म्हणपाक शकता. गोंयांत सोरो घोटाळो सुरू आसा. ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा. ह्या घोटाळ्यांत अबकारी खातें, वाहतूक आनी पुलिसांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केला. गोंयांत बेकायदेशीर सोरो ना जाल्यार दर म्हयन्याक चॅकपोस्टांचेर लाखांनी रुपयांचो सोरो धरतात कसो हाची जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिवची अशी मागणी आपान केल्या. गोंयांत सोरो घोटाळो सुरू आसा आनी ह्या घोटाळ्यांत अबकारी, वाहतूक आनी पुलिसांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केलो. सोरो तयार करपी डिस्टिलरींनी अबकारी खात्याचो एक अधिकारी तैनात आसता. सोरो तयार करचो पडलो जाल्यार इथायल अल्कोहोलाची गरज पडटा. हे इथायल अल्कोहोल काडपाचे आसले जाल्यार अबकारी अधिकाऱ्याची परवानगी लागता. चेक पोस्टार सोरो धरलो म्हणून तुमी आयकलेच आसतले, पूण चेक पोस्टार सोरो धरचे पयलीं तो सोरो खंयच्या डिस्टिलरींनी तयार जाला हे कोण कित्याक सोदून काडिना. अबकारी अधिकारी तैनात असूनय गोंयच्या डिस्टिलरींनी इतल्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणान सोरो कसो तयार जाता असो प्रस्नय आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान उपरासलो. गोंयांत एक लिकर स्कॅम, एक्सायज स्कॅम चालू आसा आनी हातूंत सरकाराचो हिस्सो आसल्या शिवाय हे जावपाक शकना म्हणून
खुबसो काळ जालो म्हाका दिसता मदीं 1-2 म्हयन्याची विश्रांती धरली जाल्यार एवरी मंथ एटलिस्ट 1 or 2 जे ट्रक आसा लिकर व्हरपी गोंयच्यान ते कर्नाटकाच्या सीमेर धरताले. मागीर ते कारवार आसूं किंवा लोंडा आसूं आनी फाटल्या 8-10 दिसां पयलीं महाराष्ट्रान परत चलो दवरलो. जे अल्कोहोल गोंयांत तयार जाता, जे डिस्टिलरीज गोंयांत आसा त्या प्रत्येक डिस्टिलरीचेर एक एक्सायज इन्स्पेक्टर एम्प्लॉयड आसता. आनी सामान्य लोकांच्या नॉलेजा खातीर हांव सांगूंक सोदतां की हो एक्सायज इन्स्पेक्टर जो ह्या डिस्टिलरींचेर अपॉयंटेड आसता तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एम्प्लॉई आसा, तो जरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचो डिपार्टमेंटांतल्यान ताका जर पगार येता, पूण ताजो जो पगार आसा तो डिस्टिलरी पे करता. आतां इटायल अल्कोहोल जे आसा, जे बेज आसता अल्कोहोल तयार करपाचे, ते अल्कोहोल जेन्ना भायल्यान येता, गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जायना ते भायल्यान येता, ते एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या बॉन्डा अंडर येता. ते डिपार्टमेंट स्टोर करून दवरता डिस्टिलरीन आनी इट इज अंडर बॉन्ड. सो तातलो जर 1 लिटर सुद्दां जर इटायल अल्कोहोल बेज अल्कोहोल जर काडपाचें आसत जाल्यार एक्सायज इन्स्पेक्टर जो त्या डिस्टिलरी भितर अपॉयंटेड आसता ताच्या परमिशना शिवाय, ताच्या परवानगी शिवाय ते भायर सरना. अशें आसतना गोंयांत इलिसीट लिकर जाता कशें डिस्टील आनी मॅन्युफॅक्चर हो मोठो प्रश्न आसा. आनी सरकाराक हाजें कांयच खबर ना. अशें कशें जावपाक शकता? बेकायदेशीर सोरो व्हरपा खातीर चेक पोस्टार एका ट्रका फाटल्यान 25,000 रुपयांची लाच दितात. हे पैसे वाहतूक, पुलीस आनी अबकारी खाते तशेंच खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकलां, अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. ह्या सगळ्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी तांणी केल्या. आयकात ताचें म्हणणें. आमकां म्हायती मेळ्ळा की आज एका ट्रका फाटल्यान म्हणजे एका पिकअपी फाटल्यान 25,000 ते 2.5 लाख सुमार ब्रायब्स दिल्यो वता फॉर गेटिंग दॅट ट्रक आउट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ गोवा. आनी ते पयशे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी एक्सायज डिपार्टमेंट हे धरून खंय तरी वयरूय वता म्हणून आयकलां. आतां ते खंय वयर वता ते आमकां खबर ना. म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा, हू ऑल्सो होल्ड्स एक्सायज पोर्टफोलिओ, ताणें हाजे भितर इन्क्वायरी करची पडटली की हे इतल्या व्हडल्या प्रमाणान लिकर कशें गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जावन भायर वता. ज्या डिस्टिलरींतल्यान हो सोरो भायर सरलो थंयच्यान भायर सरलो कसो हो मोठो प्रश्न आसा. ती डिस्टिलरी, तो ट्रक जो धरलो ताजो मुवमेंट जो आसा खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान सुरू जालो आनी खंय पर्यंत पावलो हे कळपा सारकें आमचो सरकार म्हणजे हे न कळपा सारकें आमचो सरकार अनाडी आसा. ह्या आजून पर्यंत तुमी आयकलां की गोंयांत एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर सस्पेंड जाला म्हणून, किंवा एक तरी एक्सायज इन्स्पेक्टर एका डिस्टिलरीचे इरेग्युलरिटीज मेळ्ळ्या म्हणून ट्रान्सफर जाला म्हणून? ह्या प्रश्नाचें उत्तर ना आसा. आनी कारण आज सरकार खंय तरी हातूंत इन्वॉल्ड आसा काय हो मोठो प्रश्न आसा. जर गोंयांत इलिसीट लिकर ना म्हणपी चीफ मिनिस्टर आज आमकां उत्तर दिवपाक शकता काय की हो सोरो दर म्हयन्याक लाखांनी रुपयांचो सोरो धरता कसो जर गोंयांत इलिसीट लिकर जायना जाल्यार? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंगळारा अणजूण पोलिसांनी ओशेल चिवोलच्या ट्रॉपिकल ड्रीम्स हाऊसिंग कॉलनीत कॉम्बिंग ऑपरेशन करून टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. या मोहिमे अंतर्गत सुमार 145 फ्लॅटांची तपासणी जाली. हातूंत 6 विदेशी नागरिकांचोय आस्पाव आशिल्लो. कांय दिसां आदीं वस्तावडो हरमला बेकायदेशीरपणान राबितो करून आशिल्ल्या 2 रशियन नागरिकांक पुलिसांनी अटक केली. ह्याच फाटभुंयेर ही खासा मोहीम राबयल्ली.
मडगांव रवींद्र भवनाक इफ्फीचे केंद्र करपा खातीर काम सुरू आशिल्ल्यान 2 म्हयने रवींद्र भवन बंद आसतलें. जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर बंद उरतलें अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजीन तालक हांणी दिल्या. आणि विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोग्राम्स खंयचे आसा ते काम चालू आसा. आतां एनएक्स बिल्डिंगेचें काम चालू आसा ऑलरेडी. एनएक्स बिल्डिंगेच्या कामा बरोबर आज मेन ऑडिटोरियमात ताजे रुफिंगाचें काम चालू. जी लिकेज बिकेज जाताली फाटीं कितें पळय जाताली ते सामकेंच 100% बंद करपा लागून अनदर रूफ इज ऑलरेडी इन प्रोसेस करपाक तें काम चालू आसा. सगळें रिपेर कितें जाता मागीर एनएक्स बिल्डिंग सगळी सारकी करतात. जी सगळी स्ट्रक्चर आशिल्ली ती डिझायन बी तांणी अप्रूव्ह करून सगळे आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट पास PWD हॅज टेकन ओवर दॅट जॉब. ऑलरेडी तें काम चालू जालां. सो इन अनदर 6 months तुमकां एनएक्स बिल्डिंगूय फंक्शनल मेळटली जी चालू आसा. ती वेगवेगळे प्रोग्राम चल्ल्यात दॅट आय वील गेट बॅक टू यू वन्स द डिसिजन्स आर टेकन इन द कमिटी कितें कितें करपाक. ओके सो तशेंच ब्लॅक बॉक्साचें रिपेरी येवपाचें काम चालू. कित्याक ते पावसाची लिकेज बी येवन ते भितर मातशी गोश्टी जाल्यो. इट इज अंडर कंट्रोल. ब्लॅक बॉक्सान प्रोग्राम चलता पूण कितेंय प्रॉब्लेम येवचे न्ही म्हणून प्रिकॉशन इज ऑलवेज म्हणून ते काम करताले. मागीर वयर जी लिकेज जाताली पोरू पावसान उदक खंय हांगा पडटालें थंय पडटालें तेंय काम बंद करपा वयर चालू आसा. सगळें रुफींग ऑलरेडी काम चालू आसा. सो दीस मन्सून शूड नॉट हॅव एनी प्रॉब्लेम. म्हणजे परफेक्ट जातलें सगळें फक्त खंय खंय कितें प्रॉब्लेम्स येतात ते टॅकलिंग. मेन ऑडिटोरियमाचें काम चालू जावपाचें आसा. वेर वील बी पुटींग द म्हणजे रिनोवेशन रिफर्बिशमेंट. सो पयलीं काम केल्लें पयलीं हांगा स्क्रिनींग जातालें न्ही ते आतां टायम पिरियड जावन तो प्रोजेक्टर आउटडेटेड जाला. स्क्रीन टेक्नॉलॉजी साऊंड टेक्नॉलॉजी आउटडेटेड जाल्या. सो ते सगळें करपाचें काम अप्रूव्ह जालां. आतां ते टेंडरा वतलें. सो दॅट वर्क ऑल्सो वील स्टार्ट इन जुलय एंड ऑगस्ट. सो 1st July टू एंड ऑफ ऑगस्ट बंद दवरतले. ऑलरेडी तियात्रिस्टां कडेन सांगून तांकां जून बसर जे आमी एक्चुअली जून 15 सुरू करपाचें ऑन तियात्रीस रिक्वेस्ट बी एक्सटेंडेड अप टू जून एंड आनी 1 तारखेच्यान करपाक येतलो. तरी पूण तांकां सांगलां की मदीं मदीं जर तुमकां स्लॉट मेळटात जाल्यार वी वील बी अलॉटिंग यू द स्लॉट. ताचे खातीर तांची वेटलिस्ट घाला. सगळ्यांचे नंबर घाला पळय दे हॅव एग्रीड आनी सगळ्यांचे नंबर 1 2 3 4 आतां समजा 2 स्लॉट आसा जाल्यार पयले आनी दुसरे नंबर आपयतले. तुमकां जाय ना आमकां नाका मागीर 3रे नंबर आपयतले मागीर 4थे नंबर. अशें करून सिस्टमॅटिकली सगळे गोश्टी केल्ल्यो आसात. इफ द स्लॉट्स आर अवेलेबल इन बिटवीन. कित्याक प्रोजेक्टरचें काम चालू आसा. थिएटरान कांय ना. वी कॅन गिव थिएटर वील गिव इट बट दॅट इज अप टू अस. तो येतलो ह्यो डेट आसा कोणाक जाय पडटा ते लायनीन वतले. 22 33 काय 26 33 रेजिस्टर्ड झाले त्या वेटलिस्ट स्लॉटार. सो जांकां तांकां मेळटले एक एकट्याक. सो दॅट्स अवर न्यू प्लॅन. ओके सद्याचो अपडेटा पर्यंत 100% हांगा इफ्फी सेंटर जातलें. वन ऑफ द सेंटर फॉर स्क्रीन. सो इफ्फी खातीर स्पेशल तुमी इफ्फी खातीर सी कितें जाता खंय करनाक कितें निमित्त जाय पडटा. कितें फाल्यां व्हडलो इव्हेंट जाता तेन्ना आपुणूच सगळ्यो गोश्टी जाता पळय जावन पडटा त्यो बरोबर. सो त्या निमित्तान मडगांव आशिल्लें तें पोरू जावपाचें. पोरू जालें ना पूण तें एटलिस्ट अंदू जातलें. अंदू करपाचे प्रयत्न केले आमी तें जावपा जाय. सर हांगा पूण आयनॉक्स आसा जाल्यार लागून ते आयनॉक्स गव्हर्मेंटाचें गव्हर्मेंटाचे खंय थिएटर आसा कला अकादमी आसा बाकी खंय. सध्याच्या घडीची ही महत्वाची खबर जावन आसा. मडगांव रवींद्र भवन जे आसा तें इफ्फीचे केंद्र करपा खातीर सध्या काम सुरू आशिल्ल्यान जुलय आनी ऑगस्ट अशे 2 म्हयने बंद आसतले. तर ह्या विशींची सविस्तर म्हायती जाणून घेवपा खातीर आमच्या वांगडा जोडिल्लो आसा आमचो मडगांवचो रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकणेकार. गौरांग तुका आयकपाक येता? गौरांग हय सांग दिप्ती. तर रवींद्र भवन जे आसा ते मडगांवचे इफ्फीचे केंद्र केल्ले आसा आनी ताच्या खातीर जुलय आनी ऑगस्ट हे 2 म्हयने बंद आसतले. कशें कितें काम तांचें सुरू आसा हे विशीं आमकां सविस्तर म्हायती दिवशीत? हय जुलय आनी ऑगस्टाक हेजें काम म्हणजे मेन जे स्क्रीन बील आसा ताजें काम चालू आसतलें. प्रोजेक्टर जो आसा तो न्यू घालपाचें काम वतलें. ताजे नंतर जी टॅक्नॉलॉजी जी आसा जी ओल्ड जाल्ली आसा ती इफ्फीक जी कोता येना ती सगळी टॅक्नॉलॉजी जी आसा ती चेंज जाली वतली. स्पेशली प्रोजेक्टर साऊंड सिस्टम लायटिंग हें हाका अपग्रेड करपाचें काम चालू. त्याच बरोबर मेन म्हणजे जी बिल्डिंगेची परिस्थिती आसा ती पयलीं साकून तितली बरी नाशिल्ली. सो ताजें बी काम आतां सद्याक चालू आसा आनी हें काम कंप्लीट जाता म्हळ्यार 6 म्हयने लागतले अशें चेअरमॅनान आमकां सांगिल्लें आसा. म्हणजे जो वयलो फ्लोर आसा कॉन्फरन्स रूम ताजी लिकेज जाता ती गेल्ले वर्सा आयडेंटिफाय जाली. सो ही लिकेज जी आसा हाजे फ्लोरिंगाचे वयली जो रूफ आसा रुफाचें काम चालू आसा. बाकीची बारीक बारीक कामां
जी मेंटेनन्साची कामां आसात ती कामां चालू आसात. सो एक फूल फ्लॅज आमकां इफ्फीक खातीर सेंटर जें आसा तें मडगांवाक म्हणजे दक्षिण गोंयाक एंटायर दक्षिण गोंया खातीर हें एक फूल फ्लॅज जे प्रिपरेशन जालें ताजे नंतर हें मेळटलें अशें चेअरमॅनान सद्याक सांगिल्लें आसा. त्याच बरोबर जो मेन पार्ट आसा मेन आमी मुखेल तियात्रिस्तांक हाजो थोडो मार बसपाक शकता कारण 2 म्हयने जे पावसाक आसात तांकां बंद हातूंत भितर ऑडिटोरियम म्हणजे एकूच रवींद्र भवन आशिल्लो तो तांकां थंय काम चालू आशिल्ल्या कारणान ते बंद उरतले. तरी आसतना चेअरमॅनान सांगलां की आमी टायम जसो स्लॉट मेळटा त्या प्रमाणे तियात्रिस्तांक लॉट्स घालून तांकां स्लॉट दिल्लो वतलो. टोटल 26 तियात्रिस्ट जे आसात ते रवींद्र भवना कडेन रजिस्टर्ड जाल्ले आसात. सो जसो जसो स्लॉट कोणाला येता जसो जसो नंबर येता त्या प्रमाणे आमी तांकां हो हें दितले. आमची जर ऑडिटोरियम फ्री आसा जर दिवपाक मेळटा शो करपाक मेळटा जाल्यार हो दितले अशें ताणें आमकां सांगिल्लें आसा. ओनूच्या इफ्फी खातीर रवींद्र भवन जें आसा तें मडगांवचे केंद्र जावपाचें आसा आनी ही जी आसा ती सगळ्यां खातीर म्हत्वाची अपडेट आसा. तर अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळया